नमस्कार, मागील नाव रेश्मा कामत। हांव दांडेलीच्या नायला प्रुडंट मिडिया पंचपक्वानका हांव तुमकां स्वागत करता। आज हांव करून दाखोवंक लागला ट्रेडिशनल डिश हे आप्पे पायस। हे डिश म्हळ्यार आमी अशी नॉर्मल स्वीट म्हळ्यार लग्नाक बी करतात न्ही। चण्या दाळीचे पायस करतात, शेवयाच करतात आणि गाजराच करतात, कॅरेटाच करतात। हे एक वेगळे की पीठ आनी हे करून मळून पुरी अशी करून ते तातूंत करचे स्वीट डिश आसा। हे डिशात आमी कशी करचे ते तुमकां सांगता। आता आमी हे आप्पे पायस करता ताका काय काय जाय ते सांगता तुमकां। मैदो, रवो, साखर, तूप, वेलची पूड, मनुका आणि काजू बी आणि दूध। हे करचे कशी ते सांगता तुमकां। पहिले उदक इल्ले जाय, मैदा आणि रवो आणि उदक घालून पीठ बरें मळून घेवं जाय। इल्ले तूप घालून मळून जालें की ते पीठ अशी जाता। पुरी पीठ आनी कशी मळटा न्ही आमी तशी मळून घेवं जाय। त्यात मळून जालें की आमी हे पुरी करूं जाय। पुरी करचे दाखयता तुमकां। मैदो लावनूच लाटू जाय। लाटून मागीर शंकरपाळी आमी कशी कट करतात न्ही, खूब दाट बी करनी खूब पातळ बी करनी। हे लाटताना हे आता लाटले आमी, हे अशी कट करून घेवं जाय। तुमकां खंयची शेप जाय त्या शेपान कट करूं शकता। आता अशी जाले। आता आमगेल रेडी जाले। हे अशी कटकोन जाले की हे तुपात तळून घेवं जाय। तुपात तळले की ते हांव रेडी केल्ले आसा, हे दाखोवंक लागला तुमकां। अशी जाता तळ्ळे। मागीर गॅसार दूद दवरूं जाय। दुदात साखर आनी इल्ले रवो घालूं जाय। घातले की ते बरे उकळी येवं जाय। आयले की मागीर हे तातूंत घालून शिजोवं जाय। पहिले दूध हे करून घेवं जाय। पहिले दूध साखर इल्ले रवो घालून दूध साखर रवो घालून पहिले गरम करून घेवं जाय। हे जाले की मागीर आमी तळ्ळे ते पुरी उरता हे उरता न्ही शंकरपाळी, ते घालून एक 5 मिनटां शिजोवं जाय। हे शिजोवन मागीर एक 15 मिनटां तशी 5 मिनटां ताका हे येता उकळी येता। उकळी आयले की तशी दवरूं जाय 15 मिनटां, म्हळ्यार खावंक मागीर बरें लागता म्हणून। मागीर ताका तूप, मनुका आनी काजू बी तुपात भाजून घालूं जाय। वेलची पूड इल्ले घालूं जाय। आता हे तुपात भाजिल्ले मनुका आनी काजू बी घालूं जाय। हे आता आमी तळिल्ले शंकरपाळी आसा न्ही हातूंत घातले। आमी तळिल्ले तेन्ना ते जरा क्रिस्पी आशिल्ले। आता आमी हे दुदात घाले, हातूंत घाले की जरा मऊ जाता ते घाले की तेन्नाच खावं शकना आमी। एक 15 मिनट दवरूं जाय, मागीर खावं शकता। 15 मिनट दवरून मागीर आमी हे सर्व करूं शकता। आतां हांव तुमकां सर्व करून दाखयता। हे आतां आमगेले आप्पे पायस रेडी जाला। तुमी हे घरात करून पळया कशी लागता ते। टेस्ट आमकां कमेंट्स करून धाडा। आज हांव कोण दाखोवचे रेसिपी आमसणी कूट। हाका अनेक नांव आसा, ऐरावत म्हणून। हे नॉर्थ केंद्र मंगळूर, कारवार, उडपी, मुर्डेश्वर, भटकळ हे सायडात खूब करताचे हे आयटम। लग्नाक सणवाराक तरी आमकां हे कंपल्सरी करूंकच जाय। अशी केन्ना तोंडाक रूच बी ना जाल्यार तेन्ना बी हे आयटम करूं शकता। आनी हे आमट गोड अशी उरता, तिखट आमट गोड अशी उरता। हे मागीर आईन म्हाका सांगून दिल्लें आसा। हे आतां हांव तुमकां करून दाखयता। हे आतां रेसिपीक करूंक आयटम जाय: खरजूर, आमटण, गोड, मीठ, कोथमिरी पालो आनी सुकी मिरसांग। हे आमगेले त्या वाटचे बेडगी मिरसांगच जाय हाका, दुसरे खंयचे मिरसांग चलना। बेडगी मिरसांग घालून करूं जाय।
हे आतां करची कशी ते हें हांव तुमकां दाखयतां. पयले गॅस लावूं जाय, मागीर तातूंत सुकी मिरसांग हे घालून भाजूं जाय. अशी ड्रायच भाजूं जाय, हाका तेल बी कांय घालूं न्ही. हे अशी 5-10 मिनटां अशी करून भाजून ताजे पयले हे खाजूर बी काडून आनी आमटणाची बी काडून सगळी भिजोवन दवरूं जाय. गोड, आमटण आनी खाजूर तिनी मेळून भिजोवन दवरूं जाय एक 10 मिनटां. मागीर हे मिरसांग भाजून सगळी मेळून मिक्सरांत घालूं जाय. हे आतां मिरसांग भाजून जाले आनी हे मिरसांग आतां काडटा. आतां हे भाजून जाले की हे भिजयल्ले सगळी एकदां मिक्सरांत घालून मीठ घालून वांटूं जाय. हे अशी भायर दवरता जाल्यार आमी जरा गरम करचें पडटा की थोडें तेल घालून मागीर हे केल्ले सगळे चटणी आमी वाटिल्ले हे घालून मागीर जरा गरम करून दवरल्यार आमी म्हयने पर्यंत दवरूं शकता फ्रिजांत. केन्ना जाय ते तेन्ना आमी हें करूं शकता. अशी 2 दिसाक बी करतात जाल्यार खाली अशी वांटून बी आमी करूं शकता. वाटिल्ले मागीर रेडी आसा. हे तुमकां दाखोवचे खातीर हांव आतां हे दवरिल्ले. आतां वाटिल्ले रेडी तुमकां हांव आतां हाडून दाखयतां. हे आतां वाटिल्ले जाले रेडी. तुमकां आतां हे दवरचे जाल्यार तितले गरम करूं जाय, नाजाल्यार हे अशी भायर बी 2 दीस उरता. नाजाल्यार तुमी गरम करून दवरचें पडटा. 1 म्हयनो पर्यंत बी दवरूं शकता जाल्यार फ्रिजांत दवरूं जाय. हे खूब बी पातळ कर न्ही. लोणचें बी अशी सायड डीश न्ही. हे जरा अशी दाट उरूं जाय. इतले दाट उरूं जाय. खूब पातळ बी कर न्ही, खूब बी दाट उर न्ही. अशी मिडियम उरूं जाय इतले. हाका 5 मनशाक करूंक जाय जाल्यार एक 500 मिरसांग जाय बेडगी, एक अर्द वाटीभर कोथमीर, एक अर्द वाटी गोड, 1 वाटी खाजूर आनी एक वाटी आमटण, अर्द वाटी खाजूर. इतले मीठ आमगेर टेस्टा प्रकार 1 चमचो. हे इतले सोपे डिश की बेगी आमी करूं शकता. 5 मिनटात जाता. हे अशी आमटण घालूनच करतात जरा ते टेस्ट ताका जरा येवू म्हणून ते आमी 4 खाजूर घालतात. अशी करची डिश हे आमटणीनच टेस्ट बरें लागता. आंबट ती गोड अशी उरता. हे टेस्ट बरें लागता आनी करूंक बी इजी आसा. आयटम फास्ट जाता. कोणें आतां आमगेर आयले अर्जंट आमगेर काही उरना घरात केल्ले बी अशी जाले जाल्यार तेन्ना आमी एक चपाती केले आनी हे करून बी दिवं शकता अर्जंटात अशी. हे आतां हे आमगेर डिश करून रेडी जाला. हे इतले इजी की कोणा फर्स्ट टायम रांदतात आनी जाल्यार सुद्दां करूं शकता. इतले कमी आयटम आसा हातूंत आनी बेगी बी फास्ट करूं शकता. हे रेसिपी आमगेली आतां रेडी आसा. हे तुमी श्योर घरात करून पळया कशी जाले ते टेस्ट आमकां कमेंट्स करून धाडा. थँक्यू. Ba ba da ba da ba da ba ba.